कायदो अशें म्हणटा की तुज्यान पास दिवपा जाता. आतां तो पासाचो कुंडली कोणाक दिली, तो मनशाचो बायोडेटा, तो मनीस फाल्यां वचून थंय कितें करतलो, ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास दिता ते मनशाचेर ना. टेक्निकली तुका जर कायदो बदलूंक जाय जाल्यार हाजेर डिस्कशन जावचें. हांव म्हणना कर बदल म्हणना, पूण ताजेर डिस्कशन जावचें पडटलें. कळ्ळें तुका न्ही की कितें ड्यू डिलिजन्स म्हणून आसता पळय, भाट घेता वो भाट विकता, ते ड्यू डिलिजन्स जर करपाक जाय कोणाक मनशाक. आमी आतां भुरग्यांक हाडटात ती भुरगीं पळोवंक वतात. आतां भुरग्यांचो बापूय कोण आवय कोण ती खंयच्यान आयली कितें ती कोण घेता तांचें हें सगळें करपाक उरलें जाल्यार आमी हेंच करूंक उरतले. पूण तेंय जर तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबराचेर घालता जाल्यार ओके, लेट्स हॅव अ डिस्कशन. सो दीस इज जस्ट लॉंग स्टोरी शॉर्ट. सो टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आय हॅव टेंडर्ड एन apology. Moral responsibility for what? For having given the pass. Right away. The issue resolved? Ask them the issue. To me it appears to be resolved. आणि मागितले हांवें दिले. आणि तुमच्या मध्ये आणि कापडाच्या मध्ये कितें मध्ये कोलाक लागून कितें कोल पळय, हांवें म्हणलां हांवें कोलाक आनी काबरालाक कनेक्ट करून हांवें म्हणलां की काबराल गेले आठवडे काय गेले म्हयन्याक काय गेले आठवड्याक एजिटेट करपाक आशिल्लो, करतालो तो फोटो दिसला, तो तुमच्याच हाजेर दिसला थ्रू द मिडिया एजेंसी. सो काबराल जो एक टायमार डिसिजनां घेतालो तो आतां रस्त्यार देवलो एजिटेट करपाक. सगळे देंवतात ते रस्त्यार. आतां रस्त्याचेर देवंक जाय आमकां. हें इलेक्शन इयर रोहन खंवटप जर रस्त्यार आयलो कित्याक इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फॅक्ट इज अ फॅक्ट. काबराल म्हणटा तो कोळसो हाडलो आनी तुवें आपल्याचेर घालो. हें कितें केन्ना केन्ना कितें जाता, सत्य अशें चाक्कून भायर येता. पण आमच्या न्ही तांच्या तोंडांतल्यान, आमच्या तोंडांतल्यान सारकें जाता. म्हाका कितें आहा तातूंत आता सत्य सत्य भायर सरोंक लागला म्हणटा तूं. हय, सगळ्या कडच्या तोंडांतल्यान येता. विकून येता भायर. हां, इलेक्शन लागीं आहा म्हणून सर हय, सुभाष फळदेसायाक कितें सांगलें हांवें, तुमी इतले बेनिफिशरी हें दाखयलें तें दाखयलें, 39 कोटी रुपया रिकवर केले म्हणटा थंय. आनी मागीर तांकां फिगर दिलें. महाराष्ट्रांत कितें जालें, पंजाबाक कितें जालें, दिल्लीन कितें जालें, बिहारान बायलांची स्कीम आहा ती दादल्यांनी घेतली. पूण हे सगळें कितें आसलें, हे सगळें इलेक्शनाची गिमीक. आनी मुखेलमंत्र्यांचें आश्वासन दिलां की अशें आशिल्लें आमी केस टू केस आमी रिजॉल्व करता. केस टू केस म्हळ्यार कितें, मतां. केस टू केस म्हळ्यार कितें, तुजी जावंक जाय, तूं बीजेपीक मत मारतलें न्ही, चल तूं जालें, तुजो हें इयरली इनकम लेस दॅन 1.5 lakh. कांय ना. आनी कोण एसर्टेन करपाक वचचो ना. इलेक्शन जातकर 6 म्हयन्यांनी येतलें ना. तुवें फॉल्स एफिडेवीट दिल्लें, तुजे बार आहा, बाराचेर आसून तुवें 1.5 लाख कसो, 1.5 लाख एक म्हयन्यान तूं करता, वर्साक 1.5 लाख म्हणून सांगला तुवें. आतां तुजे गेले म्हणून आतां इंट्रस्टान पयशे पडटाय ती. हें तांची सादी टॅक्नीक. सरकारी टॅक्स पेयराचो पयसो वापरून मतां विकते घेवपी टॅक्नॉलॉजी हांचे कडेन आहा. बिहाराक पळयल्या मरे आमी. प्रशांत किशोर सांगता की वर्ल्ड बँकाचो लोन जो पास जाल्लो ते सगळेच पयशे ताणें हांगा घाले म्हणून आनी इलेक्शन जिखलें म्हणून. चल, आनी मुख्यमंत्री तो गेलो मागीर समजो राज्यसभेक वचून रिटायर जालो. ही परिस्थिती. दीज आर फॅक्ट्स ऑफ लायफ. विजय तूं ते तुका अपॉलॉजी मागल्या पळय अनकंडिशनल. सो आतां तुका पास दिवपाक तुका फाटीं फुडें जातलो, तुका मागता ना हांव फाटीं फुडें जावपाचो ना. पळय हांव कायद्याचें बंधन जाणा. कायद्याचें बंधन कितें की हांवें पास दिवंक जाय. सेकंड, हांव पॉलिटिकल पार्टीचो प्रेसिडेंट मरे. हो इश्यू खंयचो, सावड्डे मतदारसंघ. सावड्डेचो हांव आमदार. तूं म्हणटलो तुका कित्याक लागलें न्ही, म्हाका सगळ्यांचें लागता. आनी जितले बीजेपीचे अगेन्स्ट लोक आहा ते म्हाजेच बरें येतात. आतां न्ही, कितलीं वर्सां तरी येता. सो तातूंत नविदाद कांय ना. आनी हांव तसो भिवपी मनीस न्ही. हें कितें आहा, फॅक्ट्स हांवें सगळे तुमकां सांगले. आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट इट. दिस इज वेर आय स्टँड. सर कोर्ट आणि ज्युडिक्शन आणि जीटीसा बद्दल उलयलें, तेचे कोर्ट ज्युरिस्डिक्शन हालता. कित्याक हालता, सरकार अश्युरन्स दिवन तसो कोर्ट ज्युरिस्डिक्शन हालता. बेतूल पोर्ट म्हणटा तो नितीन गडकरीन सांगिल्लो ना म्हणून. आतां परतो जिवंत कसो जालो, कित्याक जालो, मुखेलमंत्र्याच्या उत्तरानूच तें एक्सपोज जाता. मुखेलमंत्री उत्तर कितें सांगता की दर आमी तो पोर्ट लिमिट्सान दाखयलें जाल्यार येता कितें तें एनवायरमेंटली
CRZ रे हे रे एंडेंजर्ड झोन रे ते काय करूंक मेळना ते सेन्सिटीव एरिया इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव झोनान तांकां बांदूंक मेळटा सो हे कितें करतात तें दाखयतात CZMP आनी थंय पोर्ट बांदतलो पोर्ट कोणें मागलो लोकांनी मागूंकूच ना मरे ते हांगा काळमोण्या बी गांवांत पावले पोर्ट लिमिट्स म्हणून दाखयले हे कित्याक दाखयले तांचो एक ऑफिसर आहा गील म्हणून तो सेक्रेटरी जो पोर्ट्स आहा थंय बसता तो अशें आल्म कशें पळया तो आहा थंय दिल्लीवाल्यांचें आयकून तो हे मुखेलमंत्र्याचें आयकना हांगा ते वापरतात कशें ताका आमचे एक ते डिस्क्वॉलिफाय केले पळय तेणी ते पुजा नायक 4.5 वर्सांनी तांकां जाग आयली कितें जाग आयली की एक कावन्सिलराक डिस्क्वॉलिफाय करुया ते हांचे ऑर्डराचेर ताका डिस्क्वॉलिफाय केलें आनी डिस्क्वॉलिफाय करपी हे आहा ते गील म्हणटा तो हाजे गील काडचे पडटले आसा सारकें काय ना ते ताचे सारकें काडटा आतां 2 दिसांनी म्हादयचो इशू जर आज मेरेन इग्नोर जाला हे गिला खातीर जाला हाका सस्पेंड करपाक जाय ही हॅज टू बी रिप्रिमांडेड इन द हावस एंड थ्रोन आउट ऑफ गोवा किक्ड आउट ऑफ गोवा असले जे येतात पळय हे गोंय सगळे विकून वता ते हांकां खोंट मारून धांवडावंक जाय म्हादयची केस वजूच मेले तेन्ना कोण रिस्पॉन्सिबल दिल्ली वचत आसता हे शेनवारा येतात दिल्ली वता म्हादयच्या नांवान बिलां काडून पळया तेजी कितली जाल्या ती क्रेडीट कार्ड आहा खंय तेंचे कडेन म्हादयच्या नांवान वापरतात ते पकडा न्ही हांसनाका तुमी चॅक करा हे इल्ले न्ही हे कोट्यांनी खावन लास्टाक ते आल्डे गोवान सेटल जावपाचे तुम्ही जे म्हादयच्या नांवान जे पयशे खातात हे चोर मरे खाता ते तूं चॅक कर मरे हांव सांगता तुका खाता म्हणून कितलो तेंप जाला खायत आहा कितले म्हणून बोवाळ मारप आमी आतां नांव घेतलें ऑफिसराचें हांवें ऑफिसर गॅलरीन बसला म्हणून हड्डे फुलोवन नांव घेतलां हांवें आज मुद्दाम हे चोर म्हणून सांगपाक आनी ताजे डिपार्टमेंट कितले आहा ते पळय तेजे हातान सगळे आसा तितले कंट्रोवर्शियल डिपार्टमेंट ताज्या हातान म्हादय तो पळयता एनवायरमेंट तो पळयता टावन प्लॅनिंग कोण पळयता नका टावन प्लॅनिंग आसचो ना कित्याक हो एक सायडीन आहा त्या सायडीन दुसरो आसतलो कोण सगळें वाटून गोंय खावपाक फुडें सरलें तितलेंच पळय फाल्यां म्हादयचें आहा थंय ताजें काडटा हांव सारकें तुमचे कडेन कितें आहलें दिया तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर